तेव्हा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान आवेसवोट 13 वोड 10 ते 17. तेन्ना शिसांनी लागीं सरून ताका विचारले, वेपाऱ्यांनी ताचे कोडे कित्याक उलयताय? ताणें पोत्तीपाळ केलो, कित्याक सर्गीच्या राजाचे गूट वळखुचे देणे तुमकां दिल्ले आसा, तांकां हेरांक ना. आसा तांकां देव आनिकूय दितलो आनी तांचे माप बरोवन वतलें, पूण ना तांकां आसा ते पर्यान तांचे कोडले देव काडून घेतलो. देखून हांव वेपारींनी तांचे कोडे उलयतां, कित्याक पळेवूनय तांकां दिसना आनी आयकूनय तांकां आयकना आनी समजनाय. इजायासान अशें आदींच सांगलोलें तें तांचे सवें पाळोन येतलें. आयकून आयकून तुमकां कांय समजनाशें ना, पळेवून तुमकां कांय दिसचें ना, कित्याक ह्या लोकांचें काळीज जूड निबोर जालां, तांचे कान बेरे जाल्यात, तांचे दोळे धांपलोले आसात, ना तर दोळ्यांनी तांकां दिसूंक लागतलें, कानांनी तांकां सारकें आयकूंक मेळटलें, मनान तांकां समजतलें आनी तीं म्हजेशीं परतून येवन हांव तांकां बरीं करीन. पूण नीट पळयतले तुमचे दोळे आनी सारके आयकतले तुमचे कान बागी. हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी धर्मवंत मनशां आशिल्लीं, पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना, आनी तुमी आयकतात तें आयकूंकय तीं आशिल्लीं, पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.